झाला ते सारखी ओपन सांग खाली डबा मामू मामू बनाया शुअर. सो आता आम्ही रेडी झाला दीदीक वचपाक. कित्याक जाला अचानक प्लॅन जालो आमचे ते बॅड सारखे नासले न्हू लायक सगळे फर्निचरचे सगळे काम चल्लां घरान सगळ्याक डस्ट आहा सगळ्याक धूळ बी सगळें सामान हेवटेन तेवटेन सगळें पडलां आनी ताका न्हू कितें ते कीड कितें लागता न्हू ते पावडर बी पडटा ते तेणेन वखद मारला आनी इतले स्ट्रॉंग वास मारता तो म्हणटालो हांवें सांगलें कितें इफेक्ट वास इतलो स्ट्रॉंग मारता सो ते म्हणटालो व्हरलें काय ना बायक बेबीक मातशें मेबी थंडी जावंक शकता म्हणटा. सो त्या खातीर आतां आमी म्हटलें हांवें म्हणून तुमी दिदीगे वचा आतां. सो बायच्या आतां आमी आतां दिदीगे वयता आनी हांगा सगळें सामान बीन सगळें पडलां सो काम बीन खूब आहा पूण आतां तें काम कांय जावचें ना ना कितें सगळें कबड भितरली सगळें इन प्रोसेस आहा आनी भितर हें घातलें आमचें प्लायवूड बीन सगळें हेका घातलां आनी वखद बीन सगळें मारून दवरला तें सो इतलें स्ट्रॉंग वास आहा त्या खातीर. आनी मेन आज एक्चुली कितें आहा ना आज आहा शंकराचो आमच्या बर्थडे हे पळय हेका तुमी सगळ्या विश करा शंकराक हॅपी बर्थडे म्हणून सगळे कमेंटान शंकर पयलीं थँक्यू म्हणटा सगळ्यांना विश करतलेच सगळे कमेंट करतले. आनी आज एक्चुअली आमचं प्लॅनिंग कितें आसलें ना आमी एक्चुअली सगळ्यांना भायर वचपाचें आसली. लास्ट इयर आमी तर भायरच बर्थडे बीन सेलिब्रेट केलो घरान रातचो केक कटींग केलो पूण बीग फूड बीन सगळी गेल्ली भायर शंकराच्या बर्थडे दिसा. सो आजूय आमी वचपाचें पूण आतां 2-3 दीस जाले काम चालू घरा म्हणून आमी वचूंक शकना. तो कामाक आहा न्हू करता सद्द्या तेच्या हांगा कंप्लीट जालें की आनीक खावचोंक जाय तशें आहा आनी 4-5 दीस काम उरतलेंच त्या घरा सो खूब काम आहा. सो सगळ्याक न्हू मॅच पडला सगळ्यांक सगळें सेट करूंक जाय. सो आतां वयता आमी दिदीगे आदी आनी दिदी दिसा म्हापसा गेली सगळे डायरेक्ट आदी घरा गेलो मम्मा वांगडा आमी वयले डाडा खंय डाडा रेडी जाला आमगे सगळ्या घराक न्हू सगळें हें पडलां सद्या पळय सद्या हांगासरलें सद्या काम चालू आहा तेजें हेजें डोराचें. हो आमचा मनोज भाई आमचा कार्पेंटर मनोज एक बार आपला मुंह दिखाना. हांगा सगळें तो करता इवन आमच्या ऑफिसाचे सगळें काम न्हू सगळें कार्पेंटर वर्क टेबल पेपर सगळें मनोजानूच केल्लेलें आनी हांगासरलें सगळें अरे मनोज भाई म्हणटा मनोज ते. सो चलो वयता आमी आतां भायर सगळें पावयता आमकां शंकराचो बर्थडे न्हू सो मागीर हांव आनी फ्रांसी मातसो गिफ्ट हाडूंक वयता पळयता. आईक समजा आईक मागीर ते दवरता दिदी कडेन आनी मागीर पळोवया कशें कितें प्लॅन जाता. हय चल या हां चल चल. A few moments later. सो आमी उदय पावली दिदीगे बसलेले बाय बायक मँगो बीन करतून दिल्या हे बाय मँगो आहा जाल्यार बेश्टें नाचता हेवटेन तेवटेन बाय आं. सो मम्मी येवना मम्मी घरा रावला शंकर आनी फ्रांसीस बीन ते सगळे घरा आहा कितें करता खंय तें जेवण बिवण आदीचे पळय सगळे कपत कपा आदीचे हांगा आहा प्लस हांगा दवरला सगळ्याक प्रायज हां आनी एक आमगेर आहा वयर म्हणजे आमगेर हां आमगेर ते बाय दिव हें करना कशें दिना कितें कितें ना कितें. बाबा तुजे माचीन बूट हाडला ते दाखय रे न्यू बूट हाड पळय हाडून दाखय हाड हांगा हाडे हांगा हाडे हांगा हाड बेगीन ना हांगा हाडे कोणें हाडला हो का बूट हे कोणें हाडला दाखय अबे दीदीन तेका बूट हाडला कोणें हाडला रे बाय हे बूट कोणें हाडला हे कोणें हाडला तुका शूज एप्पल ना खंय घेता एप्पल. सर बाय शंकर येयला आदी व्हरपाक आतां ते मुवीक वयता बर्थडे स्पेशल मुवी शंकर येयला आदी रेडी जाला पळय आदी हांगा आसला ना आतां. चला चला वचा लेट जालो 4 शो आहा लेट जातलो तुमकां. कसलें पिक्चर पळोवंक वयता रे हिमॅन. 1 hour later. आदी आनी शंकर मुवीक गेलो सो प्लॅन असो आसलो की आमी घरा सगळें सेलिब्रेशन करता अशें पूण घरा सगळें कामूय चललें आनी आमी हांगा दिदी येयली न्हू शंकराचो केक हांगाच कटींग करतले फ्रांसीस आनी मम्मी मागीर हांगा दितली. सो हांवें आतां केक ऑर्डर केला एक्चुली आमी भायर वचपाचें आसलें कितें ताका गिफ्ट बीन सगळें हांगाच डिसायड करतले करपाचें बीन. सो केक बीन हांवें ऑर्डर केला केक येतलो सो हांवें बर्थडे केक बीन हाडला सो बर्थडे केक म्हणजे ऑर्डर केल्ले सो ते सगळे येयला सो ते आतां हांगाच लायता आनी बारीकशें सेलिब्रेशन करतले. दिदी सद्या भितर कस्टर्ड करता कस्टर्ड करया म्हणून लागले दिदी. सो आतां आमी डेकोरेशन काय करचें ना बेश्टे हें हाडलेलें सो ते मागीर पावत म्हणून शंकराक आनी आदी डायरेक्ट मुवी सपन हांगाच येवं म्हणून. सो आतां हे सगळें आतां करपाक जाय हॅपी बर्थडेचो टॅग सगळें करता फटाफट हे जाता.
सो आई म्हाका हेल्प करता हॅपी बर्थडेला येता स्पेलिंग सांग हॅपी बर्थडेचे आई बसला आई सांगता होता की हॅपी बर्थडेचे साहेब हे फटाफट लायता करून घेता तो परत म्हणजे केक वेगळे हां ना ना ते काय असतं आणि बाय सध्या न्हू सो केला हा तेंगे तर तिजो ती भुरगीं आलो तेंच्या वांगडा खेळटा फूल टोटली मूड ऑफ जाला आतां शंकरांनी आदी येवपाचो तेंकां डायरेक्ट हांगा आपयला फ्रांसीस बीन येतले मम्मीक बीन घेवन आनी हांवें ऑनलायन केक ऑर्डर केले आनी इतलो मूड ऑफ जालो सगळे केकूच पिड्ड्यार येयला आनी आतां रिपोर्ट केला ते हेंच जायना हेल्पूच घेताच कितें ईमेल कर हें कर कितें कर येता टोटली फूल मूड ऑफ जालो सगळ्यांचो पळय केक कशी येयला पळय ऑलरेडी कट करून म्हणजे सारकी डॅमेज येयला केक हाडला बी सवकास घेवन भितर येयला आनी जस्ट ओपन केला बेश्टें पळोवपाक कशी आहा ती केक येयला ती पळयत जाल्यार तेजें नांव घालतलें नांव येवना ना केक येवना फूल कितें ना हॅपी बर्थडेचो टॅग बेश्टें नांव गांव काय नांव सोड पूण सारकी डॅमेज येयला केक हे पळय बर्थडे पळय फायनली पावलो आनी मम्मी येयला मम्मीने फ्रांसीस येयलो हां कितें जालें फ्रेंड्सांक आतां वचपाकूय जाय बीन आमी आतां केक कटींग करतले सो तशेंच आतां करचें पडटलें दीदीन मातशें एडजस्टमेंट केला तेका आनी आतां केक कटींग करया आनी हे पळय बाय कितें करता हे पळय बाय कोकोनान घेवन खायला हय बायचे बूट हे पळय शूज पळय बर्थडे बॉय बसलो आनी केक आमची पळय हेज्या खातीरच मूड ऑफ जालो दीदीन तेका पॅचअप केलें सो आतां केक कटींग करे हे पळय हे वयल्या बायची सायकल घेवन येयला तू कर हॅपी बर्थडे करे चल बेगीन बेगीन बस शंकर भाई बस चल बेगीन चल बे हॅपी बर्थडे करे चल बेगीन चल बाबा चल नो चल बेगीन कोंकोंगाकडे चल शंकराक ते कोंकोंग भैया म्हणटा हांवें इवन ही फ्रूट केक येयले हेजें नांव घालून घेतलेलें पूण नांव येवना हेजें शंकर कोंकोंग पॅकेटान घातलेलें हॅपी बर्थडे अशें हांगा बस भैया कडेन बस रे पडत असं घातलंय मनांची Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shankar. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shankar. Happy birthday to you. झालं सायकल थोड सॉफ्ट हा म्हणून ती येताली इथे थोडा चढ चल चल बाबा चल मरे कितलं आवडलं गिफ्ट रे किती आवडला रे भैया सांगा ते ओपन करपाचे केक किती वाट ओपन सांग ओपन जर हांगा जरांनी ओपन कर किती बाबा किती करू ओपन किती रे कोण ऑर्डर केला अरे बाबा अरे खाली डबा मामू मामू बनाया शुअर ब्लिंकिट अरे अरे और एक डब्बा कोणे पॅक केला आधीन शुअर बाबा ट्रेन केला येस मॅन येस मॅन
अरे रे रे किती रे केटल रे किती रे केटली हा अरे रे 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 तुझे चाहिए रहता ना एडिट करते वक्त लगाने को और भी छोटा आया शी मॅच बॉक्स हो असा आहे काय फायनल होत अबे मुझे क्या बता तू तो ओपन कर रहा है ना फायनल बरे काय हा फायनल कळायचं का फायनल 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 धीरे धीरे ते का आता वैत आहे बाई सगळ्यांना शंकर आणि ते गाडी नेली शंकरला त्या आधी हांगा गेला डायरेक्टली मग ते डायरेक्ट गेला ते वैता आणि फ्रान्सिसही वैता मम्मी वैता बाय बर्थडे बॉय अरे बाय बीन सगळी रावला सगळे यांना सगळे बाबू बाबाय करता आता रट्टले बाय बाय डाडा वैता बाय बाय